राजू गोलतकर व्यवस्थापक तशेंच खजिनदार अक्षित नायक अजय कृष्ण गोलतकर आनी बाकी सभासद आयज आमचो 45 वर्धापन साजरो जाता। पयल्या दिसा 15 तारखेक आमचो पयलो वर्धापन दिन दसरे गणपती आनी भवानी शंकर जालो। दुसरे दिसा आमचो नाग देवता वर्धापन जालो। आयज आमचो सती भवानीचो मेन वर्धापन दिन 45 वर्धापन आमी साजरो करता। सकाळी आमची सगळ्यांत पयलीं सकाळी आमची अभिषेक जालो, मागीर आमची सहस्त्र कलश अभिषेक जालो, मागीर आमची 12 सुमार पूर्णावती जाली। आतां आमची घरा आरती सोंपलेली आसा। आतां महाप्रसाद जातलो 5 सुमार 4:30-5 सुमार आमची पालखी भायर सरतली। ती मानशे वयल्यान वचून चिंचोळ्यांचे बॉर्डरीर वचून रातची 3 सुमार आमची सकाळी पालखी देवळांत पावतली। तशेंच दुसरे दिसा आमच्या फाल्यां 8 सुमार पावणी आसतली परवां आनी मागीर 10 वाजता सुवासन जोडयाचो कार्यक्रम जातलो। तशेंच 19 तारखेक आमची भाटले स्पोर्ट क्लब तर्फे सत्यनारायण महापुजा जातली आनी मागीर घुमट आरती स्पर्धा जातली। जाल्यार म्हणटकूच आमच्या लास्ट दिसा आमची दिंडीचो कार्यक्रम जातलो। ती मानशे वयल्यान स्टार्ट जातली। ती आमचे सगळी भवन देवस्थानांत गोंदळ बीन आमी सांगतात। सगळ्यांनी भाविकांक विनंती आहा सगळ्यांनी येवचें आनी तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवचो ही विनंती। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.